बापा पुताय पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. नियाला आम्ही 5 मिस्ते तुकीचे पयलो मिस्ते सोम जेजू क्रिस्त जेसपानच्या मोड्यान अंगणे कोत्ता आसतना रगत हुमेलो आपल्या पदकां पासत. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज्य येसू. बागेंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांक सदां गोरगोदी करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जर्मण मारले. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर
पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू वगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली सगळ्या सगळ्यांक स्वर्गार व्हर ओ करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्ते सोम जेजूच्या मस्तकार काट्यांचो मुकुट घातलो. आमची बापा पासुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू वगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली ओ सगळ्या संसारांत व्हर करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सोडलो कारवा दोंगरा आपल्या खांदा तो बाराती कुरीस घेवन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती
कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भगोश आमकां निवार आमकां एमकोड्यांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर उदीक सोडून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो क्रुसा दोगा सोरां मदीं सोगले सोबी हजार आनी आंकवार मुडीच्या दिश्टी मुखार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा
पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्चांतली व स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बरोवन चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुतीचे माये तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवांचो आमी परदेशी येची बालकां तुका उलो मारतांव. ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून हृदय करून मागीर तुका प्रार्थांव. आमचेर दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल तुलो बांकवार मरये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पसत माग क्रिस्तांव बासायला आमकां फावो जावच्याक. बाप साहेबाच्या इंतेसांवां पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Salves por achamana, Santos anegit gaita. Salves por achamana, Santos anegit gaita. Salves por achamana, no vengit rotsun gayat. आमचे खातीर चोरया ताणें करून दाखयल्या. सर्वेस पोराच्या मानाक संतोषाने गीत गायता. सर्वेस पोराच्या मानाक संतोषाने गीत गायता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आज आमी खेरीत भाशेन दिनवासनाचें बलिदान भेटयता. आज जल्माचो दीस लायनल आंजेलो नोनीस ह्या आमच्या भावाचो खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर पडून बरे तरेन आपले भलायकेन आसूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज जल्माचो दीस विन्सेंट वालीस आपल्या खातीर मागूंक लायता. ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूं. दुसरें इंतेसांव जावन आसा सोंपलेल्या फिलीप तियागो फेर्नांडीस ह्या आमच्या बाबा खातीर आमी मागुया देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या परमून ताचे खातीर मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यान जातली. आल्तो चिकालीम टेलिफोन एक्सचेंज फ्रांसीस डिसोजा, रेजिना मुंदी रेसिडेन्सी जेराद दिमेलो, दाबोली व्हडलें बाट पियेदाद गामा, आल्तो दाबोली वाली सायड पीटर डिक्रूज, आपो ऑर्चर्ड स्टेफनी पेरेरा, आसोय फ्रांसीस सिल्वा आनी देवसो आग्रांत आंतोनियो मिनेसीस ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर तांचे खातीर सायबीण मायचो आशिर्वाद तांचेर पडूं आनी बरे तरेन तांच्या कुटुंबान बरे तरेन ती शांतीन सवस्कायेन आसूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आज पवित्र सभा भाग्यवंत लूक ह्या शुभ वर्तमानाकाराची परब समारंभता. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे अशें सोम्यान म्हणलें आनी सोम्यान ह्या सगळ्या धर्मदुतांक विचून काडले. भाग्यवंत लूक आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन सोम्याची पेकोवणी दोतोरांचो दोतोर आनी सोमीच आमकां इलाज दिता हाचे वयर ताणें बारीकसाणेन नदर मारून आपल्या शुभ वर्तमानान जेजू सगळ्या कोळकारांक, सगळ्या मोन्यांक, सगळ्या तोंट्यांक, सगळ्या वायटोव्यांक बरो करता हाचे विशीं बरोवन दवरलें. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां अडचणी येतात, आमकां गरजो पडटा तेन्ना आमी सोम्याशी येता. दर दिसाक हो सोमी आमच्या आदाराक पावता. हे मिसान आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमकां उदीक दिरादीक कर म्हूण खतखत्यान कृपा आनी बोळ मागून घेवया.
आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपार मरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उंच सर्गी सर्गींच्या रया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोरवेबा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा अपुरबायेन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हूण उतरान आनी बरोवपान परगोट करूंक बागयूंत लुकाकाक तुवें विंचलोय. ही बरी खबर घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळ भुरगीं तुज्या नांवाची व्हडवीक गायताव. एका मनान आनी एका काळजान जिवन तुज्या मोगाची बरी खबर आमच्या भोंवतणच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सोडून तेसालोनिकेक गेलो. क्रेसेंस गालासियेक गेला आनी ती दाल्मासियेक. एकलोच लूक म्हजे सोशी आसा. मार्कूक तुजे बरोबर घेवन ये कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेजाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कोडे पांगरूचे दवरून आयला तें येतासतना हाड. तशींच पुस्तकां मुद्दम करून चोर्म पत्रां. आलेक्सांदर कांसारान म्हाका खूब वायट केला. ताच्या कर्तुबा प्रमाणे देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगोडणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. परतून म्हणयात. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशांक गाजयतात.
सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब: तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजी महिमा मनशांक गाजयतात. उद्गार: Zoe Sarvesporak, Zoe, Zoe Sarvesporak, Zoe, Zoe, Zoe Sarvesporak, Zoe, Zoe Sarvesporak, Zoe, Zoe. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Zoe Sarvesporak, Zoe, Zoe Soy Sarvesporak, soy, soy, soy Sarvesporak, soy, soy Sarvesporak. Zoe, Zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोबियान आनी 42 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवाते दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुणी मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्या नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघुरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां वो देवाचें राज तुमचे मदें आसा अशें परगटूंक जेसू आपल्या शिसांक पाठयता. कित्याक देवाचें राज तें स्थापीत करूंक न्हय पूण तें परगटूंक जेसू आयलोलो. देवाचें राज मनशा मदें आसलेलें आनी मनीस ओळखूंक ते विसरलेले. देवाचें राज आनी खुद देव आपूण ह्या संवसारांत येवन मनशाची सेवा करूंक तयार आसलेलो. पूण मनीस आपल्या संवसारांत जियेता आसतना आपल्या राटावडींनी गूल जाल्लो आनी अशें देवाच्यो वाटो विसरून संवसारी वाटो धरूंक मनीस आपूण चांट मारतालो. असले वेळार जेसू आपल्या शिसांक विचून काडटा आनी तांकां बाबा भयणीनो 42 जाणांक तो विचून काडून दोगांक पाठयता. कितें करूंक पाठयता? वचात आनी दर एका नोगरांत तुमी भितर सरतात तेन्ना खंयच्याय घरांत भितर सरले जाल्यार ही उतरां तुमी म्हळात, शांती तुमचे सोबे आसूं. आनी बाबा भयणीनो, ज्या घरांत तुमी भितर सरतात ती तुमकां तर बऱ्या मनान बऱ्या काळजान तर तुमकां येवकार दीत जाल्यार शांती फावो आसलेली थंयसर आसत जाल्यार तांकां ही शांती भेटटली. जायते फावटी आमी यादनिकाशी येता, जायते फावटी आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता, देवा लागीं आमी प्रार्थना करता. आमी म्हणटा देव आमकां आयकना, फादर जिवाक आमच्या बरें ना, आमच्या घरांत परिस्थिती ओदीक बिगडत वता. कित्याक आमचें मन सारकें आसना घडयेक, आमचें वातावरण आमी सारकें दवरिना, आमच्या काळजान भितर नितळसाण आसना, तेन्ना आमकां शांती मेळना. आनी शांती फावो आसलेलो मनीस खरें देवा सोबे येता तेन्ना ताका शांती मेळटली हें आस्वासन जेजू आज आमकां उगडास करता. बाबा भयणीनो, जेजू काय बरो आमकांच न्हय पूण सगळ्या संवसाराक देवाचें राज परगट करूंक आयलो. भाग्यूंत लुकासान आपल्या जिवितान हे देवाचे भोव करून जेजू क्रिस्ताचे
मनशापण ताणें दाखोड केलें. जेजू एक वयसाचो वयस म्हूण ताणें आमकां कोडीत केलें. जेजू कोडकारांक बरो करता ते बारीकसाणेन आपल्या शुभ वर्तमानांत ताणें बरयलें. जेजू सगळे पिडेवंतांक कशे तरेन बरो करता, कशे तरेन हो मनीस कितल्या वर्सांचो वो कितल्या वर्सांची अस्तरी पिडा जाल्ली आसा, रोगपाट जाल्ली आसा, वो आपुणूच जेजूच्या आंगोस्ताक हात लायन बरी जातली. ही बारीकसाणेन बाबा भयणीनो बरोवन ताणें आपल्या लेखान आमकां जेजूची मनशाळाय दाखोड केली. आनी जेजू वयसाचो वयस तोच आमकां बरो करूंक शकता हें भाव भयणो आपल्या शुभ वर्तमानांत ताणें बारीकसाणेन बरयलें. आज आमी वावराडी खूब ह्या जेजूच्या मळ्यान घडयेक आमी पीक ओदीक आनी ओदीक दिवंक फावो आसलें, पूण घडयेक आमच्या स्वार्थाक लागून, घडयेक आमच्या ह्या संवसारी मनाक लागून जायते फावटी जेजून दिल्लें कार्य आमी फुडें व्हरूंक विसरल्या. जायते फावटी घडयेक दोगां कशी न्हय, पूण आमकां दर एकल्याक बावतिस्मा वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी क्रिस्मा वरवीं ताच्या देण्या वरवीं आमकां ह्या संवसारांत तो जेजू पाठयता. खंय आसा काय आमी आमकां विचार. भाग्योत लुकासा भाशेन पावलूचो सांगात दिवन त्या गांवांनी वचून शुभ वर्तमान परगट करूंक ते तयार आसले. आपल्या जिवितान मार्तीरपण रोग साक्षी कशे ते मरूंक राजी आसले. भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान जियेताना संवसारी वस्तू आमकां मेळटात, सवलत्यो मेळटात, पूण त्याच बरोबर आमकां आधुनीक काळान जायते संपर्क आमकां आसात. आमी ह्या संपर्का उद्देशी ओ जेजू परगटूंक वावुरता जाल्यार आमकां विचार करुया. न्हयच इतलें, पूण जेजून आमकां वावराडी कशें पाठयल्यात जाल्यार ताचें शुभ वर्तमान आनी ताचें राज परगटूंक आमी उक्तें मन दाखयता जाल्यार आमकां विचार करुया. शांती आमी दिवंक तयार आसा तेन्ना आमचे भितर शांती पयले सुवातेर आसूंक गरजेची. आमी शांती दुसऱ्यांक दिवंक वेता तेन्ना ओदीक आनी ओदीक तूंय आमी स्थापीत करूंक देवाचें राज, तूंय आमी तांचे मदें शांती ओदीक आनी ओदीक गोट करूंक, तांचे मदें संबंद तांचे बरे दवरूंक, तांचे मदें पेकोणी आमी हाडूंक, तांचे मदें सगली विकोटाय पयसावंक, तांचे मदें आसलेले भेदभाव आमी पयस करूंक आमी वावुरता जाल्यार आमकांच आयज विचार करुया. भाग्योंत लुकासाची परब आमी समोरमता बाबा भयणीनो. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो मास. हो जेजू आमकां सगल्या वायटांतले इलाज दिता. आमचें पातक तो बाबा भयणीनो पयस करता, आमकां पातकांचे बोगसणी दिता, आमच्या जिवितान शांती हाडूंक वावुरता, आमच्या जिवितान दर एक आसलेली विकोटाय पयसायता, आमच्या जिवितान आसलेली दर एक प्रश्न तो निवारूंक सोदता. त्याच जेजू सोशी आमी येता तेन्ना आमकांच समर्पण आमी करुया, आमकांच ताच्या पांया तोडा आमी दवरुया आनी आमकां सगल्या वायटांतले, सगल्या पिडेंतले आनी सगल्या ह्या संवसारांतल्या आसलेले तितले दुयेंसांतले इलाज दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर मोशे तुझेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोर आता कशे तुझो मोहिमो परगट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवूंक. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोर मोशे तुझेच ते कोरकाशेले.
म्हज्या भाव भयणींनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलेंच हा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर बांदून घेवन भोव कोनवाड्या बापा गोर साणून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपांत परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी तुका आतां भेटयता. पातो करून तुजें गोर साणून बेताव तेन्ना बेगीनच तुजे वेंगेंत परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरां व्हरतो संतोश दिवंक बागेंत लुकासाचे विणवणेन तुजी कृपा आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडयान सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सुर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादी तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें एकीत तोंड करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका चोय चोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका चोय. उंचर्गी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपूर चुरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडीत तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन.
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिली. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमच्या जिवितान इलाज दितलो आनी पेकोणी दितलो असतो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काटती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सुकोन आसलोले चोरींतले पिवून दादोशी जाया. लागल्या ओतम्यांक जेजूशी येया. सुकोन आसलोले चोरींतले पिवून दादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. उबी रावया प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या बापा तुज्या बागयोंत वयसा लुकासाच्या परबे दिसा जेजूची कूड आनी रोगोत आमी घेतल्यात. जावं ती आमकां कुडी ओतम्याच्या पिडांक
अमोर जिविताचें ओकोत ह्याच खाणा पिवणा वरवीं जिवोन जेसूक गोवाय दिवचे पवित्र आत्म्यान भरलेले जावं आमचे क्रिस्ती जोमे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो पातलाव करूंक तुजी कोशी जाल्या तुजो कुरिसुबान चलये मोचे फाटल्या म्हजो पातलाव करूंक तुजी कोशी जाल्या तुजो कुरिसुबान चलये मोचे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोगता आपलो जीव कोऱ्यांनीच तो सासना